इजाया प्रवादी अशें सांगता, कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बीन दिवन जेवतल्याक जेवण खाण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांदूळ किर्लोवंक लायतात आनी अशें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचो शब्द योग्य काळार मनीस जावन आमच्या मदें येता आनी ताणें दिवची सुवार्ता ह्या घडी आयकुया. सगळीं दयेकन उबे रावात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाचे हळ्ळेक पयन कन वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलोवन आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तोवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजालेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कर्णीन एक बळिश्ट प्रावादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी ताका अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धरून दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडून हाडटलो तो होच म्हूण आमी बरोवचो नासले. हांव इतलेंच न्हय, आतां हें सगळें घडून आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समाधी सदशीं गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवन जाला म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सदशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगल्या बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातल्ले. प्रावाद्यांनी सांगलें कितें सत म्हणूंक तुमी कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिकच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज न्हय. उपरांत मोइजेतान सुरू करून सर्व प्रावाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता वेता तांकां वचूंक जाय आसले ते हळ्ळेक ते पावले, पूण जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमच्या सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय? तेच घडये उठून ते जेरुजालेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण तांचे सांगाता तांचे सोबे हेर सांगाता जोमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणाले, सोमी खरोच जिवन जाला, शिमावंक तो दिश्टी पडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. हांगा एक लांपी हांव दिसता न्हय तुमकां? कोडयाळांत मस्त कश्टांनी मेळ्ळो. आतां गेला हो लांपी हांव.
दियोजेनेस म्हणलो एकलो तत्वज्ञानी जेजूच्या कांय एक 4 शेकड्यां पयले आसुल्लो ग्रेक गांवाचो. दनपाराच्या वताक एक लांपयाव पेटोवन शहरांत वेतालो. सकडांक एक वेपारी आसचो दिसलो. पिसो गाय हो खरखट्या वताक मोदें दनपारा वो लांपयाव हातीन घेवन उजवाड घेवन वेता मू. अलेक्झांडर रायाक सयत त्या तत्वज्ञानीन एक जाप दिल्ली आनी लोक ताका पिसो म्हूण लेखतना कांय उलट्या चिंतपाचो म्हूण लेखतना तो म्हणटा, हांव मनशांक सोदतें आसां. मनशापण आशिल्ल्या मनशांक सोदतें आसां हो लांपयाव घेवन. खरखटें वोत दनपारा सोभार जाल्यारय मनीस म्हाका दिसनात. आमी क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदार ह्या तत्वज्ञानीच्या एक 5 शेकड्या उपरांत जेजू आयलो. जेजूय तांच्या शहरांनी दनपाराच्या बाराक जावं पुरो सगळो दीस भोंवलो, पूण जेजूक लोक पारखूंक शकलो ना. शब्द मनीस जालो जो हांवच्या सुवातेंत सुरविल्ल्या भागांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी सगळो लोक ह्या शब्दाक सोदून रावलो. आवाज खंयतावन येता म्हूण पळोवंक. शब्द मनीस जाला पूण लोक आवाजाक सोदते आसात. आमी क्रिस्तांव कांय त्याच वर्गाचे गी. देव मनीस जाला, शब्द मनीस जाला आनी आयन काळार हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता जायत्या नमुन्यांनी तो आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण शेवटच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमच्या लागीं उलयला. आनी तें घडलें पूण लोक पारखूंक शकलो ना. थोड्याच दिसां आदी तुमी आयकल्ली सुवार्ता आसा. जेजू ह्या लोकांक जेवण दिवन आनी एका पोताक गेला आनी लोक कांय तो थंयच आसा म्हूण पातयेवन आसुल्लो जावं पुरो. आतां तांच्या पोटा बुके कांय मेळना न्ही म्हणल्या भिरांतीन तो ताका सोदून आनी एका कुशीक गेला. एका म्हज्या इश्टान सांगिल्ली बरीशीं उतरां ताणें कोंकणी आनी इंग्लीश सांगाता घालून एक शब्द घडलो. आमचो लोक आज देदेस्पर जाला देवाक सोदूंक. खंय तो मेळटा खंयची खुणां घडटात म्हूण सोदून देदेस्पर जाला. देर इज अ सिंड्रोम देदेस्पॉरिझम म्हणालो. देदेस्पॉरिझम देखून भोवशा आमच्या भोंवतणी वेता आसतना आमकां देदेस्पॉरिझम मस्त पळोवंक मेळटा. शब्द देखून ह्या सुवार्तेंत आमी ह्या घडये नियाळ करूंक पळया आनी सोदूंक पळया आमकां शब्द मनीस जाल्लो खंय मेळटा, तो कसो मेळटा. हाका लागून 2 घडितां देखून हांवें लांपयावन दाखोवन तुमकां सांगलें. लोक भोवशा कुर्डो जाल्लो, त्याच प्रमाणे कुर्डेपण आनी तांचे दोळे उगडची 2 घडितां जेजूच्या मरणा पयले आनी जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत भोव लागसारत घडतात. एक बार्तिमेव मार्काची सुवार्ता अध्याय 10 आमकां पळोवंक मेळटा. बार्तिमेव कुर्डो आनी जेजून केल्लें निमाणें असर हें. सकडांक आमकां बार्तिमेवाक कुर्ड्याक दिश्ट मेळ्ळी म्हणून, पूण त्या कुर्ड्या दिश्ट मेळ्ळ्यांत जायतें देवशास्त्र आसा. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक मोत उजवाडले, ज्ञानोदय जाल्ले, इल्लुमिनाती म्हणटाले. देखून हें घडीत बार्तिमेवाच्या घडितांत आमकां पळोवंक मेळटा. क्रिस्ताक आपणायिल्ल्यांत आमचे दोळे उगडटात, आमी पळोवंक शकता. निमाणें असर हें. देखून बार्तिमेवाक जेजून ताका सांगलें ताका हांगा आपोवंक लाया म्हूण. तुका कितें हांवें करी जाय म्हूण तूं आशेताय. आनी बार्तिमेव म्हणटा म्हाका दिश्ट दी. थोडे तर्जुमे आमकां अशें सांगतात म्हाका परत्यान पळोवंक दी, म्हाका दिश्ट दी.
जेजूचें जिवंतपण जावन साबाताचो दीस, आयताराचे दिसा आमी म्हणटा हप्त्याचो पयलो दीस, या 8वो दीस जेजू जिवंत जाला. आनी हे दोग जेजूचे शिस एमाउसाच्या वाटेर आतां फाटी आसात ते, तांचेय दोळे गैरे जाल्ले. भोवशा आत्तां हांवें सांगिल्ल्या शब्दांत देदेस्पोर जाल्यात ते, कित्याक मस्त आशा दवरून ते आयिल्ले. जेजू विशान जायते तांणी आयकल्लें आनी साबाताच्या थोड्याच दिसां पयलीं जेजूक जैकार घालून तांणी पुरशांव केल्लो. आतां तो मरून गेला. देदेस्पोर जावन फाटी वेतात. आनी असर हें तें घडटना आमी आयकता तांचे दोळे उगडले. पळया, तांचे दोळे उगडले म्हळ्यार तांकां ज्ञानोदय जाले. आतां दोळे उगडले एक संकेतीक अर्थ. देखून ह्या 2 नमुन्यांनी आमी पळोवया हांगा. शीस एका कुशीक दिश्ट मेळची मरना पयले, आतां मरण जाल्लेंच ताच्या मोदेक घडीत जालां. जेजू आपलो पाशांव सोंसता, कुर्सार मरता, फोंडांत आसा, जिवंत जाता. दिश्ट देखून देवाचें उतर कोण म्हणलें, खंयचें तें उतर म्हूण बरोवन घाल्लें न्ही, फकत पुस्तकांत बरोवन घाल्लें न्ही, वाक्यांनी उतरांनी बरोवन घाल्लें न्ही. कोण कितें न्ही, कोण म्हूण समजचें जाल्यार आमकां ती दिश्ट येवंक जाय. आनी ह्या एमाउसाच्या सुवातेंत आमी आत्तां पळयलें तें एक अजाप घडटा. हाका लागून सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां मदें ही बरीशी शिकवण आशिल्ली. हांव एक ग्रेक शब्द वापरतां. कशेंय आमी बायबलाचें अध्ययन करता, बायबल गुणायेन समजोवंक पळयता. देखून एक फॉतिस्मोस, इल्युमिनेशन, ज्ञानोदय, मत उजवाडचें हें केदळां घडटालें पवित्र स्नानांत. आनी हाका लागून जुस्तीन मार्तीर, ताचे उपरांत आनी एकलो सिरील, जेरुजालेमाचो सिरील म्हणलो, व्हड सांत सुरविल्ल्या शतमानांतले, 3ऱ्या-4थ्या शतमानांतले. हो फॉतिस्मोस ज्ञानोदय जाल्ले म्हणटात. आमकां पवित्र स्नानांत अशी जाणवाय मेळटा. देखून आमी काळोखांतावन उजवाडाक वेता, नेनारपणांतावन साता कुशीक वेता, पातकांतावन कुरपे कुशी वेता. एमाउसाच्या शिसांतय अशें घडलें. काळोखांतावन उजवाडाक गेले, नेनारपणांतावन साता कुशीक ते गेले, मरणांतावन ह्या पातकांतावन कुरपे कुशीक ते गेले. फॉतिस्मोस. ताचे उपरांत आनी एक ग्रेक शब्द आसा, टेलेओसिस म्हणून, म्हळ्यार संपूर्णाय. संपूर्णाय खंय जोडटाले क्रिस्तांव? केरिग्मा म्हणटा आमी, बरी कोबार परगट करची. बरी कोबार परगट केल्ली आसतना जावं पुरो, आज आतां ह्या उक्त्या मैदानार ह्या खंयच्या एका रस्त्याच्या कोणशा बरी कोबार परगट करची. 100 जाण आयकतात, तांच्या मदले एक 10-15 जाणांची काळजां साळवातात. आनी तूं कितें दिसत आसा? हे मनीस हेरांनी सांगिल्ले बरी चिंतिनात. हे मनीस कितेंगी सडीत सांगतात आनी ताच्या प्रकार कुणा करून दाखयतात. शिकोवणे सांगता कुणा करून दाखयतात. देखून ते आपूण पवित्र स्नान घेवंक आतां फॉतिस्मोस म्हळें ते घेवंक तयार करतात. उपरांत हो संपूर्णायचो संस्कार खंयचो? येवकारिस्ताचो संस्कार, टेलेओसिस म्हणून. संपूर्णाय. देखून जाणांत तुमी आतां ते आसले भुरग्यां कोणाय विचारया, कितले साक्रामेंत आसात वट्टूक? तांणी बोटान धरून 7 दाखयली. हांवें थोड्या फावटी 8, थोड्या फावटी 10 दाखोवची. थोडीं जाणां भुरगीं रप्प हुशार भुरगीं बोटां पळोवन 10 साक्रामेंत म्हणटात. पण न्ही, 7 साक्रामेंत. आनी ह्या 7 साक्रामेंतान सुरवेले साक्रामेंत म्हणून आसात. पवित्र स्नान, क्रिस्म, येवकारिस्त. या क्रिस्त प्रसाद आमी कशें म्हणयेत. हे तिनी साक्रामेंत एकवटान सांगाता आमकां मेळटाले, ह्या दिताले. देखून ह्या एमाउसाच्या ह्या दोगा शिसांचे गणित नियाळ करतना आमी पयलें जाणा जावया. हांगा एक 2 संस्कारांची चरित्र आसा. पवित्र स्नान थंय कोणें उदक ओतुल्लें ना. हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे म्हूण म्हणलें ना. पूण
तांकां दिव्य दृश्टी मेळ्ळी. पवित्र स्नान. ह्या घडये आमचो एकलो आदलो आपुरबायेचो पाप साहेब पापा बेनेडिक्ट 16 आणे शिकयल्ल्या एका दिल्ल्या एका उपदेशांतली थोडी उतरां हांव कोंकणीन तर्जुमो करून सांगता. वेरबुम डॉमिनी म्हणून एका बिस्पांच्या सिनोदा उपरांत एक पाप साहेब एक उपदेश दिता, एक दस्तावेज दिता. आनी ह्या वेरबुम डॉमिनी म्हणल्या ह्या दस्तावेजांत अध्याय 50 आनी 6 तांतूं पाप साहेब बायबलाची वळख नातले क्रिस्ताकच वळखनांत म्हणटा एकलो सांत कोण जाणात? Ignorance of the scripture is the ignorance of Christ. Saint Jerome. कोण दुसऱ्या फिरगजेंची आसात तुमच्या क्विजाक एक प्रश्न तयार करा. सांत जेरोम. आनी हो सांत जेरोम आमकां पयल्लो वल्गेट म्हणून लातीन भाशेंत ग्रेक भाशेंत आशिल्लो बायबल तर्जुमो करून दिल्लो. जावं पळो ताच्या बऱ्या कामाक लागून आज आमकां आमच्या माय भाशेनी बायबल मेळटे आसा. आनी ह्या सांतान दिल्लो एक दाखलो पापा बेनेडिक्ट 16 आमकां सांगता. दये करून हांवें तुमकां हंतांनी हें कितें मांडून हाडचें म्हजे तर्कांगा मती कोरा. पापा बेनेडिक्ट 16 सांगता सांत जेरोमाची उतरां वापरून क्रिस्तान केदळां म्हणलें जुवांच्या सुवार्तेंत अध्याय 6 मुझे मांस तुमी खेल्ल्या करीत आनी मुझे रगत तुमी पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव वाचचो ना. ही उतरां आयकतना तक्षण आमच्या मोतीक येवचें मुझे मांस तुमी केल्ल्या करीत मुझे रगत तुमी पियेल्ल्या करीत म्हणटा आसतना उंडो आनी वायनाच्या रुपार आसचें जेजूचें मांस आनी रगत म्हणून. आनी ह्या घडये सांत जेरोम म्हणटा जेजून सांगल्ली ही उतरां फकत उंड्या वायनाच्या रुपार आसच्या जेजूच्या कुडीक आनी रक्ताक लागू जायनात, ते लागू जाता सगळ्या पुर्ती जेजूक जो मनशा रूप घेवन आमच्या मदें आयिल्लो. देखून जेजूचे मांस आनी रगत फकत तोंडांत घेवचें न्ही, आमच्या कानांत ती ताचे मांस आनी रगत पडूंक जाय. आमच्या कानांत ती ताचे मांस आनी रगत पडूंक जाय. आनी हाका लागून सांत जेरोम त्या काळार 1700 वर्सां आदीं कितें म्हणटा पळया, कुमगार वांडटाना येवकारिस्त दिताना जर तर ल्हानसो एक येवकारिस्ताचो कुडको साकलो पडलो जाल्यार आमचें अंतस्करण आमकां दोसता. पळया तुमी कुमगार वांडटाना एक कुमगार साकला पडलो तुमी कितें करतात? कालुबुलू जातात, पाद्र्यापाक आपयतात, फादर ते कुमगार पडला विंसा. म्हाका आईच्या वडूल मिसा वेळार भारी खुशी जाली. तुमी भितर दवरलो साक्रामेंत हांगा हाडटा आसतना कितल्या आपुरबायेन जेजूक एक सत्कार देऊन हाडल्या बरी हांगा हाडलो. आपुरबायेची रीत. देखून कुमगार साकला पडटाना आमचें काळीज कालुबुलू जाता. पूण तेंच देवाचें उतर थोड्याच मिनटां पयलें आमच्या कानांनी घालता आसतना ताच्या कुडी रक्ताच्या रुपार आमच्या कानांनी घालता आसतना आमी तें उतर देसेक्रार करता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू तेन्ना सांग आल्तारीर ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. कितें भक्त. दोळे 2 आसल्यार 10 आसल्यार पावना कितले भक्तीन आमी जेजूक नामान करता. पूण हांगा ह्या आल्तारीर शब्द मनीस जाताना आमी आमच्याच संवसारांत आसा. आनी सांत जेरोम म्हणटा शब्द मनीस जाल्ल्याक आमी देसेक्रार करता. पळया देखून आयच्या दिसा आमी ह्या एम्माउसाच्या घडीचो नियाळ करता आसतना खंयच्या रुपार आनी एक तुमकां क्विजाक सवाल. हांवें क्विजा कित्याक म्हणचें त्या भुरगीं मतीन दवरतात. भुरगीं मतीन दवरता आसतना आवय बापायकी टेन्शन जाता. आवय बापाय वचून आजे कडेन सार म्हणटात. देखून सगळ्यांनी मती करचें. दुसऱ्या वातिकान महासभेन दिल्ल्या पयल्या दस्तावेजांत आमी ताका संविधानां म्हणटा 4 संविधानां दिलीं.
देवस्तुते वयल्या पयल्या संविधानान तें ताचें पुडलोद म्हणटा आमी. पयलें संविधान हांवें लातीन भाशेन म्हणचें साक्रोसांतूम कोंचिलियो म्हणून भोव पवित्र महासभा म्हूण कोंकणीन तर्जुमो करी येता. तांतल्या 7व्या अर्तिगेंत 5 नमुन्यांचे जेजूची खुद्द हाजीरपणां सांगल्यांत. येवकारिस्ता मुखार येता आसतना आतां थोड्याच वेळा उपरांत आमी आमकां आराधना आसा. जेजू तूं येवकारिस्तांत खरोच हाजीर आसाय, तूं येवकारिस्तांत खरोच हाजीर आसाय. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार यू आर ट्रुली रियली प्रेझेंट. रियल प्रेझन्स ऑफ जिजस क्रायस्ट. व्हड एक शिकोवन पवित्र सभेची. जेजू खुद्द जावन आनी आपल्या नैज सैमांत हाजीर आसा. ट्रुली आनी सबस्टॅन्शियली म्हणटा आमी इंग्लिशान. खंयच्यांत? येवकारिस्तांत. येवकारिस्तांत ही कूड आमी उंडो उखोल घेतना, ते वायनाची काल्स आमी उखोल घेतना जेजू ताच्या मांसा रगतान. हेर 4 ताची खुद्द हाजीरपणां हांव तुमकां सांगता. दये करून पुरो दाखले सांगूंक आमकां वेळ ना, थोडोच वेळ आसा. देखून फकत एक दस्तावेज हांव सांगता. मस्त दस्तावेजां आसात आमकां सांगचीच आसली. एक, पयलें येवकारिस्त संभ्रमच्या आपल्या मणियाऱ्याच्या रुपार तो हाजीर आसा. आपल्या मणियाऱ्याच्या रुपार. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाकाच आयकता म्हणटा जेजू लुकाच्या सुवार्तेंत अध्याय 10:16. मणियारी हांव कोण? मासा रगतसो मनीस. कोणगी म्हळें फादर रुडॉल्फ म्हणून. देव बावलो. बरें. अशें तेपटी घडलें. एपटी एक कडेन विचारल्या वेळार मोरी खंयच्या दिसा गर्भ संभोवली, खंयच्या वेळा गर्भ संभोवली म्हळें. कित्याक तो दाखलो आमकां घुसपडा बरी येत आसा. देवाचो दूत येवन बरी खबर दिता आनी उपरांतल्या मौनपणाच्या घडितान मोरी गर्भेस्त जाता. देखून हांवें हे सवाल विचारले, खंयच्या वेळा? कोणगी एकली म्हणाली मार्चाच्या 25 तारखेक फादर म्हणून. कित्याक मार्चाच्या 25 तारखेक, डिसेंबराच्या 25 तारखेक आमी क्रिसमस संभ्रमता. बर्ती 9 म्हयन्यां पयलें आनी मार्चाच्या 25 तारखेक परब आसा. जावं, हांगा जो कोण म्हाका आयकता, तुमकां आयकता तो म्हाकाच आयकता. लुकाच्या सुवार्तेन जशें म्हाका बापान धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा म्हणटा जेजू. जो आमच्या सुवार्तेंत आमी आयकूंक मेळटा अध्याय 20, 21-23. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. मनशा सैमान चिंतचें जाल्यार हांव फकत याजक, हांव फकत मनीस. पूण म्हज्या याजकपणाक, म्हज्या मागणेक लागून हांव याजक. देखून दया करून सक्कट तुमी मागा याजकां पासून. आपोवणी चड मेळूंक जाय वय, पूण ताच्या की चड करून आमी आमकां दिल्लें तें भाग्यवंतपण खरेंच जियोवच्याक जालें. देखून हांवें म्हळें पयलें एक येवकारिस्ताच्या रुपार, उंड्या वायनाच्या रुपार जेजू खरोच हाजीर आसा. दुसरें हाजीरपण ताच्या मणियाऱ्याच्या रुपार देव हाजीर आसा. तिसरें हाजीरपण साक्रामेंतांनी देव हाजीर आसा. जेजू खरोच हाजीर आसा साक्रामेंतांनी. आनी हाका लागून सांत आगुस्तीन म्हणटा ते बाप्तिस्म दिता आसतना, ते वॉल दिताना, ह्या पवित्र स्नान दिताना तो याजक न्हय, तो दियाकोन न्हय, क्रिस्तच पवित्र स्नान दिता. क्रिस्तच पवित्र स्नान दिता. आनी सांत आगुस्तीनाचो हांवें उगडास केलो. देवाकर गांदिव्या सांत आगुस्तीनान शिकयल्ल्या प्रकार साक्रामेंत आमी शिकोवंक ना. साक्रामेंत म्हळ्यार कितें? देवाच्या कृपेचे भायले गुर्त. आनी कितले साक्रामेंत म्हळें आमी? 7. आगुस्तीना प्रकार 300च्याकी चड. जें कितें जेजून केलें हर एक घडीत, हर एक ताची करणी एक साक्रामेंत. जेजून शिकयल्लें, जेजून कितें केल्लें, कोणाक आपडलें, कोणाक गूण केलें, तें सक्कड एक साक्रामेंत. देखून ताणें सुमार 300च्याकी चड साक्रामेंतांचें लॅक घाल्लें. आमी कितें केलां तुमी घरांनी पळयलां न्ही? इल्लेशें कांय म्हाका खबर ना, तुमी केल्लेशें पेट्रोल घालचो जाल्यार एका कॅनाक कितें भरचें जाल्यार एक फुनेल आसा. ते फुनेलांत सक्कड वट्टू घालतात. अशें घालता आसतना एका बारीक एका बुराकांतल्यान सक्कड भितर वता. तशें देवान केल्ली सक्कड घडितां, सक्कड गुर्तू ह्या 7 फुनेलांनी घाल्यात. देखून आमकां 7 साक्रामेंत मेळ्ळ्या.
जेजून सकय शिकोवंक ना. ओ साक्रामेंत 1, 2, 3 म्हणून दोतोर केल्ल्या बरी 7 साक्रामेंत जेजून शिकोवंक ना. जेजून केल्ली गडीत आमी 7 साक्रामेंतांनी घाल्यात. देखून तिसरें जेजूचे कुद्दू हाजीरपण खंय साक्रामेंतान. हर एका साक्रामेंतान पिडेस्तांची मागणी, थोड्या फावटी पिडेस्तांच्या मागणे वेळार कोणीय थंय आसना. प्राजीत म्हळ्यार कितें कुमसार खंयचेय वस्तू न्हेसून येवचें न्ही. जर तर एका काजारा वेळार हांव इतलें बरें कोण न्हेसून येता, एका कुमसारा वेळारय देवाचे कुरपे आमी घेता आसतना त्या वेळार बरें न्हेसून येवंक उडास दवरया. कित्याक तो एक बायलो गुर्त. आतां येता मुख्य विशय. देव परत्यान कुद्दू हाजीर जाता खंय ताच्या उतरांत. देखून जाणान तुमी याजक थंय जावन हांगा येता आनी तो आल्तारी मुखार नमस्कार करून मागता, म्हजें वोंट आतां तूं उगड, तें शुद्ध कर. इजाया प्रवाद्यान मागिल्ल्या बरी. कित्याक जी सुवार्थ हांव परगट करूंक येता ती उतरां म्हजी न्हय. जेजूच एका याजकाच्या तोंडांतून उलयता. देखून हो आसा फरक भाव भयणीनो आमच्या मदें आनी आमच्या हेर पंगडा मदें. तांकां देवाचें उतर फकत एक क्लासरुमाचें अध्ययन. देखून ते बायबलेंत हांगा अशें तांच्या येवकारिस्ताच्या संभ्रम वेळार हांगा इजाया अशें सांगता, जो हांव तशें सांगता, सक्कट बायबल हाडटात, उक्ते करतात, थंय सोदतात, हांगा सोदतात. आमकां तें गरजेचें न्ही. आमकां गरजेचें कितें? जेजूच हांगा कुद्दू जावन हाजीर आसतना ताका बोगचें, ताका आयकोनचें. त्या काळार 4000 लोकां लागीं ताणें उलय जाय जाल्यार आतां आमी थोडेच आसा हांगा ह्या मायकाचेर हांव हांगा ताळो पिनून बोब मारता जाल्यार आमकां थोड्यांक आयकना. जेजून खाली उतरांनी उलयल्ल्या सगळ्यांक आयका जाय जाल्यार तांचे कान कितले नितळाल्ले. पूण फकत कान न्हय, तांची काळजांय साद्या शेळयांची आसली. देखून ही पर्जा गोवळीनातल्या शेळयां बरी म्हणटा जेजू. पांचवें हाजीरपण सगळ्यां लागीं लागीं बसल्यान न्ही. एक घडी तुमकां एक एक्सरसायज सांगता. तुमच्या कोणाच्या देगेन आसलेल्या बावळ्याचेर या पांयाचेर एक असो हात लागया. हात लागयलो न्ही, बरो करून हात लागयलो. आतां हात तो बरो जोकासनेन काण तोंडा काण म्हूण उमो दिया. कित्याक जेजूचें पांचवें कुद्दू हाजीरपण ताच्या इगर्ज मातेंत आसा, पवित्र सभेंत आसा. 5 नमुन्यांची हाजीरपणां परत्याक मती हाडया. पयलें येवकारिस्ताच्या रुपार, उंड्या वायनाच्या रुपार. दुसरें मंडयाऱ्याच्या रुपार. तिसरें हाजीरपण साक्रामेंतांनी. 4थें हाजीरपण ताच्या उतरांत, परगट जावच्या उतरांत. 5वें हाजीरपण पवित्र सभेच्या रुपार. देखून आमी केन्नाच विसरूंक नजो ही 5 जेजूची कुद्दू हाजीरपणां. आमी जर तर जोकासनेन मतीक व्हेली आमचें क्रिस्तांवपण अशें बदलातलें. दारूण जाले हांव आमी. कित्याक आमी नेनाव. ह्या घडये साक्रामेंत म्हळ्यार कितें? आगोस्तिनान पयलें सांगलें भितरल्या कुरपेचें बैलें लक्षण, बैलें गुर्त. देखून एका साक्रामेंतान हांव तें उदक ओतता आनी हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें नांवी म्हणटाना थंय कालें घडटा. इल्लेशें तें भुरगें भिजता मात्र तकलेर आनी आमी तक्षणां पुजता. पूण भितर जो भुरगो देवाचो जाल्लो, सासनाक देवाचो भुरगो, सासताक देवाचें भुरगें. देखून पवित्र सभा आमकां जी कोण नोट्सान आयल्यान बरोवन घेया. तुमकां घरा उकास मेळटा आसतना इंग्लिशान ती तुमकां इंटरनेटाचेर पळयत. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च वडोल फादरापण सांगचें हांवें आयकलें. अर्थीक 1131 1131 साक्रामेंत कितें म्हूण आमकां सांगता. कुरपेच्या परिपूर्णतेचो गुर्त. परिपूर्ण जावन आमकां कुरपा मेळटा. जी कुरपा जे गुर्त क्रिस्तान स्थापल्यात, क्रिस्तान आमकां घडोवन दिल्यात आनी पवित्र सभेच्या जतनेक ते दिल्यात, ओपून दिल्यात आमकां पवित्र सभेक, जाचे वरवीं दैवीक जिवीत आमचे भितर वाळटा.
देखून भाऊ भयणीनो, साक्रामेंत हर एका साक्रामेंतांत तुम्ही पळयशात जाल्यार थंयसर देवाचें उतर परगट जाता आनी उपरांत एक गुर्त घडटा. देखून कोण ते पिशे आमकां म्हणाले, हे तुमच्या पोत्याक माहितीक जाणवायक आमकां एक बदलाम घाल्लो आसा. कातोलिकामध्ये देवाचें उतर ना, कातोलिकामध्ये देवाच्या उतराची जाणवाई ना म्हणून. आयकलां न्ही तुमी? थोडीं जाणां तकली लायतात, म्हाका कळना, वई म्हणून गी जे मेळून गे कशें म्हूण कळना. वय हांगा खाली वय म्हळ्यार पावना, तिणें तोंडांनी सांगलें वय वय फादर म्हणून. आमचेर एक बदलाम घाल्लो आसा. कातोलिकांक देवाच्या उतराची वळख ना. सांगता तुमकां, मिसाच्या वेळार हांगा पुस्तकां वाचपाची पुस्तकां आसतात न्ही, फकत मिसा वेळार वापरच्या वाचपांत हांव सुमार 89% शुभ वार्ता आमकां आयकूंक मेळटा. सुमार 13% सगळो पोरणो चल्लो. कीर्तन पुस्तक सोड न्हू, कीर्तनी सांगत घाले सुमार 20%. ताच्या उपरांत सुमार 71% आमकां सा पावलाच्या पुस्तकांतली वाचपां आयकूंक मेळटात. आतां हें कित्याक हांवें पर्संटेज सांगचें तुमकां, आमच्या मिसाची वाचपां अशा बऱ्या नमुन्यार ती मांडून हाडल्यांत प्रोटेस्टंट, मेथोडिस्ट, बॅप्टिस्ट, अँग्लिकन्स ही पुरो नांवां तुमी आयकल्यात न्ही, सक्कड आमची पुस्तकां कॉपी करतात. उगडास दवरात ते. देखून तुमच्या कानान येवन कितेंय फुसफुसच्यांक हें सांगा, तुमी वापरची मिसाची कितें हाचे शुभ वाचपांची पुस्तकां आमचे तावन आमी अशा बऱ्या नमुन्यार ती मांडावळ घाल्ली आसा. देखून केदाळे आमी अशें ल्हान पेट्यांक धांवडायतना कुंय कुंय करून चिमटी पोंदा घालून बसतात पळय, तशें बसचें नाका. धैर्यान सांगा, आमच्या पवित्र सभेंत देवाचें उतर केदाळय घासता. देखून हर एका साक्रामेंतांनी देवाचें उतर आनी गुर्त जावं पुरो एक मुदी बसावणी, पूण ताच्या पयलें देवाचें उतर. जावं पुरो माकणी, ताच्या पयलें देवाचें उतर. जावं पुरो क्रिज्म, ताच्या पयलें देवाचें उतर. हाचो अर्थ कितें? पोरण्या सोल्ल्यांत थोड्याच घडयांनी फादर एंटनी तुमकां सांगलें देव कसो आमच्या मदें वस्ती करता म्हणून. पोरण्या सोल्ल्यांत देव येवन तंबांत वस्ती करतालो, जावं पुरो कुपाच्या रुपार. देखून पवित्र सभा आमकां शिकयता, आतां देवाच्या पुतान आर्कांत वस्ती केल्ल्या बरी, ह्या तंबांत तो आयिल्ल्या बरी पवित्र सभेंत तो वस्ती करता. देखून हें देवाचें उतर आमकां दिता कोण? पवित्र सभा. भाव भयणीनो, पूण मिसा वेळार आनी हेर साक्रामेंतांनी कितें घडटा? परत्यान आतां तुमी एक ग्रेक शब्द 2 शिकल्यात न्ही, आतां एक लातीन शब्द शिका. हिक ॲट नुंक म्हूण येत गी. आतां थोड्यांक काय गाळी दिल्ल्या बरी आयकूंक लागलें गी म्हणून. हिक ॲट नुंक, हिक ॲट नुंक, HICETNUNC, हिक ॲट नुंक म्हळ्यार कितें? इंग्लिशांत हियर अँड नाव, हांगा आनी आतां. 2000 वर्सां आदीं तो आयलो आमच्या मदें, सगळ्यांनी गेलो, लोकां मदें तो गेलो, ताणें असाऱ्यां केलीं, ताणें शिकयलें आमकां. आमकां कितें पडून गेलां तातूंत? आमी चारित्रीक जेजूची पुजा करना. आमी साक्रामेंताच्या गुर्तार जो आतां जियेता ताची पुजा करता, ताका संभ्रमता. देखून हिक ॲट नुंक म्हळ्यार जायत्या आमच्या तल्या पाद्र्यापांक कितें करचें? फादर म्हाका एक कूट घाली येत गी, पाद्र्याप धांवून येवंक म्हजो सांगात तो कूट. म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा, कूट घाली. आमकां अवकाश मेळ्ळो जाल्यार आमच्या हेर पाद्र्यापांक इल्लीशी कुटी घालून 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 शिकयत. कित्याक? आमी सक्कड पोवटी शिकोवचें चारित्रीक जेजू विशयान. तो जेजू आतां आमच्या मदें जियेता. हिक ॲट नुंक. हाका लागून थोडी 1-2 गणितां आमी आत्तां आयकल्ल्या सुवातेंत हांव शिकया.
एमाउसाचे घडीत आमकां गरजेचें कित्याक? एमाउसाच्या घडितांत आमी एक दोन थिंग संगत्यो पळोवच्यो जाल्यार त्या शिसा विशांत आमकां व्हडलो कांय गरज नासले. ते दोग शीस ताच्या बदलाक जाकोबा विशांत सांगयेत आसलें, बर्तलोमेव विशांत सांगयेत आसलें आनी हेर शिसां विशांत सांगयेत आसलें. पूण हे दोग एकलो क्लेओफास आनी एकल्याचें नांवूच ना. आनी सुवार्थ तुमकां आयकत आसतना इल्लेशें पुरो जालें आसतलें, कित्याक हे 5 मिनटां लागलीं ती सुवार्थ आयकूंक. तितलें कित्याक सांगलां? आनी लूक जाणान तुमी, लूक नांवां दिवच्यान भारी हुशार, सगळ्यांची नांवां दिता तो, पूण गरज आसल्या कडेन थोड्यांची नांवां तो लिपोवन दवरता. तातूंत एक अर्थ आसा. एक दाखलो दिवचो जाल्यार ती पातकी स्त्री. पातकी स्त्री विशांत आमी आयकता 7व्या अध्यायान ओळो 37-50 आनी 1 पर्यंत. पातकी स्त्री त्या शहरांत एकली खोटी स्त्री जियेवन आसली. आतां जर तर ती स्त्री कोण म्हूण जेजू जाणा, तिचें नांवय सांगयेत आसलें गे, पूण लूक तें नांव लिपोवन दवरता तिचो मान राखच्याक. हांगा ह्या दोगांशी सामोदें एकल्याचें नांव सांगता तेंय गरजेक लागून सांगता आनी एकल्याचें नांवय सांगना. पूण सुवार्थेंत दाखलो दिला. कित्याक? लुकाचो उद्देश मनशांची वळख करून दिवच्यान न्ही, जिवंत जाल्ल्या जेजूची वळख करून दिवच्या. जिवंत जाल्ल्या जेजूची वळख करून दिल्ल्या. तितलें मात्र न्ही, आतां कोण तो व्यक्ती म्हणून आमकां खबर नासल्या वेळार त्या क्लेओफासाच्या नांवा बदलाक म्हजेंय नांव घाली येता हांवें. चिंतया तुमी देखून घरा वचून घोव बायल आसात जाल्यार क्लेओफासाचें नांव काडा आनी त्या आनी एकल्या शिसाचें नांव काडा आनी ताच्या बदलाक तुमचीं नांवां घाला आनी वासा. तक्षणा ती सुवार्ता जेजू तुज्या घरा आयिल्ल्या बरी, तुज्या लागीं उलयल्ल्या बरी तुका भोगतलें. तो आसा उद्देश लुकाचो. सुरवेल्या क्रिस्तांवांक शिकोवन दिता आसतना आमी हिस्ट्री क्लासींनी नांव, कित्याक हांव तांकां सांगता जायतें बरोवन घालये तें आसलें, पूण तें बरोवंक आमकां बुकूच पावचें नात म्हणून. म्हळ्यार हांवचो उद्देशी जेजू विशांत बरोवन घालचें न्ही, जिवंत जाल्ल्या जेजूची वळख दिवच्यांत आनी ताचो अणभव करच्या. देखून हें घडीत तांकांच त्या दोगांशी सांग मात्र न्ही, सुरवेल्या क्रिस्तांवांक सगळ्यांक लागू जाता. आमी त्या जेजूक, आमी त्या शब्दाच्या रुपार आसल्याक आमी आतां पारखूंक जाय म्हणून. अशें म्हणटाना हें घडीत जायते जण दुसऱ्या दुसऱ्या गरजे खातीर वापरतात. एकलो जॉयल बी ग्रीन म्हणलो म्हणटा हें एमाउसाचें घडीत आमचो येवकारिस्ता विशयान कांयच ना. तो म्हणटा जेजू जिवंत जाल्ल्याचो दाखलो दिवंक जाय आसलो, देखून हें घडीत ते दोगां जाणांशी सामोदें तो वेता म्हणून. समजल्या ताचे तर्क? देखून तो जेजू जायत्या घडीतांनी आपणाक दिश्टीक पडासो करता. आमी म्हणटा एपॅरिशन्स ऑफ जिजस, पोस्ट रेजरेक्शन जी वटेन एपॅरिशन्स ऑफ जिजस म्हणून इंग्लिशान, तें दाखोवच्या खातीर. जावं बरो, तर्का खातीर एक तर्क करया, पूण आमी म्हणचें तो जिवंत जाल्या उपरांत मनशाच्या कुडीर आसा की आपल्या मिस्तीक कुडींत आसा? कितें म्हणटात तुमी? आपल्या मनशा कुडींत आसा की आपल्या मिस्तीक कुडींत तो आसा? मिस्तीक कुडींत आसा. देखून तो जिवंत जाला म्हूण दाखलो मेळटाच. देखून येवकारिस्ताचो दाखलो कित्याक? तो आपणाच्या मिस्तीक कुडींत आपणाक हाजीर करता. एका मनशान जेजूची आसा इमाज आसा न्ही, कुर्सायल्ली, एका बऱ्या पेंटरान मस्त वर्सां आदीं म्हाका विचारलें, फादर तो कुरीस म्हाका पळयल्ले बरो दिसना, हांवें तो बरो मागण्याचो मनीस, हांवें व्हर पेंट करयेत की जायत वर्सां आयबा म्हळें. ताणें कुरीस व्हेलो आनी 2 दिसां उपरांत फाटीं हाडलो. म्हाका कुर्सा पळोवन म्हाका बिरमो दिसली. जेजूचें रागात हरये कडेन वळटा, तो क्लियरी आंगार हातान पवल्या हरये कडेन वळटा. बोगना
मनशा रुपी आसल्या जेजू विशान. ती 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 शिक्षा ते कश्ट ताणें पूर्ण रुपान सोंसल्यात. पूण आतां आसा जेजू आपल्या मिस्तीक कुडींत. देखून शब्द आमच्या मदें परगट जाताना उगडास दवरया. तो शब्द फकत तोंडा कानांनी आयकूनचो आवाज न्ही, तो शब्द मनशाचें हाजीरपण, ह्या देव जणाचें हाजीरपण, द प्रेझन्स ऑफ द पर्सन ऑफ गॉड. देखून भाव भयणीनो, कितें जेरोबान सांगिल्ल्या बरी शुभ वार्ता आयकतना, तेका बाप्तिस्मांत भाग घेतना हर एक कडेन शब्द मनीस जाता. हांगासर क्रिस्मस घडता, थंयसर इस्टर घडता. हांगा देव मनशा रुपार आमच्या मदें येता, थंय तो आपणाकच रितो करता. परत्यान तो हांगा मनशा रुपांत आमच्या मदें येता, शब्द परगट जाताना. देखून दयेकन मतीक वेल्यान तुमी सकटांनी आतां तुमी घरा वचून बायबल वाचतात, तांतूं फरक आसा. घरा वचून आमी बायबल वाचता आसतना आमी भक्तीपणान वाचचो. पूण हांगासर मिसा वेळार ह्या हेर संस्कारांनी आमी देवाचें उतर आयकतना देवूच खुद्द जावन आमच्या सांगाता उलयता. म्हाका संपोवंक जाय, आमकां वेळ उणो आसा. ह्या घडयेक तुमकां 2 अभ्यास हांव दितां. 2 अभ्यास, सादे अभ्यास. तुमकां पुरा बायबल शिकोवंक 7 मेटाचीं विधानां, आरश्याचें विधान आनी लेक्सियो दिविना म्हणून हें पुरा तुमकां आयकून संवय जाल्या. सुरविल्या इगर्ज मातयेंत तांच्या मदें हीं पुस्तकां नातल्लीं. हीं पुस्तकां नातल्लीं. हीं आतां आयल्यांत आमच्या मदें. तांच्या मदें जें कितें परगट जालां तें तक्षणा काळजांत रिगलां, मतींत उरलां. कित्याक तांकां आयकूंकूच मेळचें अप्रूप आसलें. आनी ह्या वेळार पवित्र सभेच्या बापयांनी, मरुभुमींतल्या बापयांनी आनी पाश्चात्य गांवच्या बापयांनी आमकां जें शिकयलां, 2 विधानां, सादी विधानां हांव तुमकां सांगतां निमाणें. एक जे मरुभुमींतले बापय आमी म्हणटा, डेजर्ट फादर्स, तांणी आमकां दिल्लें द मेथड ऑफ सेल्फ एमान्सिपेशन. आमकांच आमी रितें करचें, आमकांच रितें करचें. रितें केल्या शिवाय आमचें काळीज हेर संगतींनी भरून आसल्यार, सादी तांची उतरां, आमचें काळीज हेर संगतींनी भरून आसल्यार देवाच्या उतराक रिगोवंक जायना, प्रभाव जायना थंयसर. देखून आमी आमकांच रितें करूंक जाय. क्रिस्त देवाच्या पुत्रानच रितें करचें कशें म्हूण आमकां दाखयलें. देखून हे पवित्र कितें मरुभुमींतले बापय आमकां म्हणटात 2 गणितां, ते मस्त गणितां ते दितात. 2 गणितां. एक, बापाची कृपा, तोच देव पूत, पवित्र आत्मो आनी बाप आसा जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या गणिता वेळार. आनी हो म्हजो पूत, हाचे थंय हांव मानवाला म्हणटा, देवाचो बापाचो आवाज. आनी तें घडल्लेंच जेजू अरण्याक वेता. 40 दीस सैतानान ताका थंय व्हेलो. पूण 40 दीस आनी 40 राती तो उपवास आनी मागणें करता, आपणाकच रितो करता, समाजेंत हांवें मुखार सरच्याक. ताचे उपरांत तो ताचे मिसांव आराम करता. रितें करचें. पूण हें रितेंपण संपूर्णायेक पावतात म्हणटात हे बापोय केदाळा. 40 वरां ताणें आपणाकच खाली केल्ल्या वेळार, थंय 40 दीस आनी हांगा 40 वरां खंय ताका फोंडांत दवरल्या वेळार. तो मेलो, ताणें आपलो जीव दिलो आनी 40 वरां तो फोंडांत उरलो. उपरांत महिमेवंत जावन पदवेन तो भायर येता जिवंत जावन. सेल्फ एमान्सिपेशन. देखून ते म्हणटात ह्या नमुन्यार प्राजीत करता आसतना देव आमच्या लागीं उलयता. देखून थंय हांगा ल्हान व्हड सॅक्रिफायस कर्ण आमची मोत एकाग्रता आमी म्हणटा ती अशीच आसूंक जाय. देवा तुजें उतर म्हाका सांग, देवा तुजें उतर म्हाका दी. हें बरयल्लें उतर नीज जावन तुज्या जिणेक लागू जावन तें मेळटा तुका. समजल्यात? हें एक विधान आमकां सुरविल्या त्या काळाच्या मरुभुमींतल्या बापायांनी दिल्लें.
दुसरें विधान आनी एक पाश्चात्य गांवच्या बापायांनी दिल्लें, देवाच्या उतराची तपासणी, द स्क्रुटिनी ऑफ द स्क्रिप्चर. स्क्रुटिनी ऑफ द स्क्रिप्चर म्हळ्यार कितें? देव आमच्या लागीं उलयता, पूण आमची काळजां म्हणा संवसारी ओडण्यांनी भरून आसात देखून तें उतर नटवना, तें उतर भितर रिगना. खंयी हांवें एका विडियोन तशें पळयल्लें, एका फातराक बुराक करी जाय जाल्यार तेंबो 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 उदक पड अशें करीचे की तें उदक हप्ते म्हयनेभर पडटा पडटा पडटाना तें एक बारीक एक फोंड उसो जाता. ते उतर त्यान म्हणे नटवा जाय. देखून तपासणी म्हळ्यार ह्या बापायांनी आमकां दिल्लो उपाय, थेन्स सगळो बायबल न्हय, एक अध्याय, एक ओळ, एक ल्हानसो भाग काण घडये घडये आमी तो वाचचो आनी नियाळ करचो. कितल्या तेंपाक थोड्या पटी हप्त्यांक या म्हयन्यांक एकच येदोसो भाग आमी नियाळ करचो, तोच वाचचो. आमचो उद्देश जाणवाय जोडचो न्ही, देवाच्या पुताक आमच्या थंय रुपांतर करचो. देखून तांणी दिल्लें विधान द ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मॅथड म्हणटा आमी. ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मॅथड. देखून भाव भयणीनो, संपया हांगा. एमाउसाच्या गडितांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा? जेजून त्या दोगा शिसांक जम्या मदें तावन विंचले न्ही, त्या शिसां मदले विंचले न्ही, तांकां एक आपोवणें दिलें. शीस आसले ते आपोस्तल जावच्या बरी, पूण आपोस्तल न्हय ते, कित्याक 11 जण, ताच्या उपरांत एकल्याक तांणी विंचलो, मागीर उपरांत 6 पावली म्हणटा आपूण आपोस्तल म्हणून. पूण आपोस्तलोस म्हळ्यार बरी खबर भायर व्हरचो, बरी खबर दिवचो. आनी हे दोग शीस तांच्या जिणेंत जाल्लो अणभव वचून तक्षणा वचून त्या 11 वचून सांगतात, आमी जिवंत देवाक पळयला. देखून हे मिसांव देवाचें उतर आयकत आसतना, या आमी हेर संस्कार संभ्रमतना हें देवाचें उतर परत्यान आमकां आयकूंक मेळटना आमचें थंय तें रुपांतर जावंक जाय. आमी देवाच्या कृपेन नवी रचना जावंक जाय. आमचें आदलें सैम आतां नपयस जालां म्हणटा सांपावलो, देवाच्या कृपेन नवें जिवीत आमी जोडूंक जाय.